वंदन तुका सोम्यांचेच, अर्घा तुका सोम्यांचेच, उगळा तुका सोम्यांचेच. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुका सोम्या मोगाचनो जेजूक आराधन करूं, ताची स्तुती करूं, ताका होगळाम दिवं, ताचे लागीं उलोवंक आमी हांगासर आयल्या. मोगाचनो सोमिन्स आमच्या जिविताचें सर्वस्व, तो आमचो सोडवणदार, ताका मेळोवंक आमी आयल्या. आमी जाणाव आमचेस्त की आमी कितेंच करूंक शकना. आमकां जेजू जाय, आमकां जेजूची कृपा जाय. जेजू थंय मात्र आमचो भावार्थ, जेजूक मात्र फावो स्तुती, होगळाप, महिमा ह्या सगळ्या संवसारांत. आमचें सगळें जिवीत ह्या जेजू म्हणल्या भावार्थाचेर बांदून आमी हाडला. जल्मल्ल्या घडये थावन ह्या घडये पर्यंत जेजूचेरच आमची दिश्ट, जेजूचेरच आमचो भावार्थ बरवोसो. ताका मात्र आमी स्तुती होगळाप दिवन आमी आयल्या. ताका मात्र फावो सर आमची मागणी, आमचें आराधन, कित्याक तो आमचें सर्वस्व. आमी सर्व हांगासर आयल्या जेजूक पळोवच्याक, जेजू लागीं उलोवच्याक, जेजू लागीं आमची मागणी भेटोवच्याक. जे केन्ना आमी जेजू सांगत आसां, जेजू थंय जियेता, जेजू देव म्हजे थंय जियेता. जोनच्या 15व्या अध्यायान जेजू स्पश्ट आमकां सांगता, जे केन्ना तूं म्हाका पातयेताय, सतमंताय, म्हजे ताय तूं जियेताय, हांव आनी बाप तुजे थंय वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाचनो जे केन्ना हांव जेजू थंय जियेता,
जेजूक म्हज्या जिविताचो केंद्र व्यक्ती सर्वस्व म्हणून हांव स्वीकार करता. देव म्हजे थंय जियेता. कितलें व्हडलें भाग, कितलें व्हडलें भाग आमचे मनशांचे. मग आज आमी नियाळटाव जेजू ताजें देवपण सोडून ह्या संवसाराक गुलामाचें रूप घेवन तो आयलो. जेजू कळीत आसा आमी अस्खद, आमी पातकी, आमी देवातावन जायते फावटी पयस पावल्या. आमच्याच कुशे प्रमाणे जियेल्या, स्वार्थांत आमी जियेल्या, संवसाराच्या कुशलायेक आमी लब्धून रावल्या. ह्या खातीर आमकां उखोवच्याक, उठोवच्याक, जागोवच्याक, मोग हांव तुमचो कितलो करता म्हणून कळीत करच्याक देवूच संवसाराक आयलो. आनी तोच मोगाचो जेजू क्रिस्त ह्या ल्हानशा बाकरे उंड्या रुपार आमचे सोवे आसा. कितलें व्हडलें भागम. हांगासर आमी आमचें भांगार, धंदिरुवे, आमची घरां, आमचे आस्तबदी कितेंच घेवन आमी येवना. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी एकसुरी आयल्या. कित्याक आमची आस्त, आमचे बोधीक, आमचे सर्वस्व हांगासर आसा. ह्या किरकोळ उंड्यान, ह्या बकऱ्याच्या कुडक्यांत आसा. हो आमचो भावार्थ, ही आमची पातयेणी, हो आमचो बरवसो. आमी हर एक दीस ह्या बरवशान जियोंक जाय. जावं पुरो संवसारी जिवितान हे सक्कड म्हाका गरज आसा, पण ताज्या की सडीत हो जेजू म्हाका गरज आसा. जेजू आसल्यार सर्व संगती आमचे थंय आसल्या बरी. कितेंच आमकां उणें पडनातल्या बरी जेजू पळयता. तो म्हणटा तुज्या माथ्याचे केसल जैत हांवें मेजून दवरल्या. बापाच्या किशो विरोध एकूच एक केस माथ्या वयलो जडचो ना म्हणटा. पळया ती अंतराळाची सुकणी, ती ओंपिलान, ती लुबिलान बगार बाप तांकां पोसता. पळया ते धरणीचे थंड, बाप तांकां पोसता. ह्या सर्वाच्या की सडीत उद्दीम मोलाचे तुमकां कितल्या वर्त्या मापान बाप पोसचो ना. तुमकां कितें जाय तें तुमच्या बापाक कळीत ना. वय मोगाचो आमचो बाप आमकां हर एकल्याक जाणा. आमचे अंतस्करण, आमच्या काळजाची गुंडाय, आमची सर्व चिंतना आलोचनो बाप जाणा. ह्या खातीर आमी हांगासर आयल्या. तर एक किडी बरो आमी मौन रावया. जेजूचे हजारपण आमी बघया. कितें मदींत आसा कश्ट, समस्ये, चिंतना, तेसावां, हे जेजूच्या पांयां तळ आमी दवरया. सुरवेरस आमकां जेजूक समर्पण दिवया. आनी ह्या मुखांतर जेजू आमचें सर्वस्व, तो म्हाका जाणा. म्हजे सर्व कश्ट, समस्या ताका कळीत आसा. आनी तोच म्हाका जाप दिता, म्हाका गरजेक पावता, म्हाका भलायकी दिता. थंडेच म्हजें जिवीत ह्या संवसारांत चलोवचें. ह्या खातीर सर आमची रटावळी, आलोचनो जेजूक समर्पण दिवया. आनी हो थोडो वेळ काळजांतावन, सक्तेन, मनान, संपूर्ण रितीन जेजूक आराधन करूं. जाता तितली कृपा हांगातावन पाटी वेता आसतना व्हरूं. जेजूक आमच्या काळजांत घेवन आमच्या कुटुंबाक आमी पाटी वेचाक जेजूचो आदार मागया. ह्या खातीर एक डिबोर मौन रावन जेजू उंड्या रुपार भोव पवित्र एवकारिस्तान सक्रामेंतान हजर आसचो. ताचे हजारपण आमी बघया. ताजो मोग आमी बघया. हांव एक सुरो न्हय, मगर जेजू म्हजे थंय आसा. हांव एकल्यान कश्टोवचें न्हय, मगर जेजूय
म्हज्या कश्टांत वांटेली जाता. ह्या खातीर जेजून कश्टांतले कश्ट ह्या संवसारांत सोंसले. बहु कठोर रितीची मरणाची शिक्षा ताणें सोंसली. बहु वर्त्या रितीन कोणूच कश्टांतल्या रितीर खुर्साचेर कश्टून तो मेलो. आमचे कश्ट समजोवच्या खातीर, आमची परिस्थिती अर्थ जावच्या खातीर हे सकड मोगाच्या भावांनी भयणी जेजून केले. इतले सकड केल्ल्या जेजू म्हजे कश्ट समजोवचे ना, म्हजी पिडा जेजू कळची ना, म्हजे कुटुंबाचे आटाविटे कश्ट नश्ट संकश्ट अर्थ जावचो ना. हे सकड आमी जेजूक समर्पण दिवया. जेजूच्या पांयांतळ आमी भेटोवन दिवया. आमकांच आमी जेजूक भेटोवया. जेजू नमा समर्पण दिवया. कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याचो आमी उगडास काडया. आमच्या आवय बापायचो, कुटुंबांतल्या उतोर प्रायर पिडेंत आसत्या व्यक्तींचो, आमच्या भुरग्या बाळांचो, आमच्या भावा भयणींचो, म्हज्या पतीचो, म्हज्या पत्नीचो, सासूमायेचो, मांवांचो, हर एकल्याचो आमी उगडास काडया. आमची कुटुंबाची परगांवांत आसात, वावर करतात, तांचोय आमी उगडास काडया. मागण्याक आसची सकत खंयच्याच सत्तेचारनी चड सकत ह्या मागण्या मुखांतर संवसाराच्या कोणच्या आसच्या व्यक्तींक जेजू थंय आमी हाडूंक शकता. जेजूच्या पांयांतळ आमी दवरूंक शकता. जेजूची कृपा तांचे थंय आसा अशी आमी करूंक शकता. ह्या खातीर आमच्या कुटुंबांत हर एकल्याचो उगडास काडया. कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावरच्यांचो उगडास काडया. कुटुंबांत अशांती नासमाधान उपजोवच्या व्यक्ती खातीर मागया. आमाल पिवोवणे, वायट संवयांत बंदडेंत आसच्या, अन्य देवाची पुजा करच्या हर एकल्याचो आमी उगडास काडया. जेजूक आमी समर्पण दिवया. जेजूच्या पांयांतळ आमी तांकां दवरया. जेजूच तांकां ह्या घडी आपडून दी. जेजू तांचें मन परिवर्तन करून दी म्हणून खलत्या काळजान एका बाळा भाशेन, एक बाळ आवय लागीं मागच्या भाशेन जेजू लागीं आमी मागया. आमी तांकां समर्पण दिवया. समर्पण दिवया. आमच्या सकड कुटुंबां, आमच्या कुटुंबांतले समस्या आमी समर्पण दिवया. आस्थेचे समस्ये, वाटेचे समस्ये, जाग्याचे समस्ये, घराचे समस्ये, उदकाचे समस्ये, खाणा जेवणा पिवणाचे समस्ये, हे सकड समस्ये जेजूक समर्पण दिवया. समर्पिता समर्पिता कुटुंबाचे समर्पिता 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 कुटुंबाचे समर्पिता समर्पिता समर्पिता
मग छानो या घडये आमी समर्पण देवया आमचो गांव, आमचें शहर, आमची फिरगस कुटुंबां, याजक धर्मिकांक, लायक मुखेल्यांक, आमच्या आडाळतेच्या पंचायत पोलिसांचेर, हेर सर्व सरकारी नौकरांक आमी समर्पण दिवया आमच्या सरकाराक, राज्य आनी केंद्र, मुखेलमंत्री, प्रधानमंत्री, सर्व मंत्री, हर एकल्याचें बरेंपण पळोवचें, हक्कां राखून व्हरची, अभिवृद्धी करचे तसले, हेरां खातीर चिंतप आठोवचें, सेवेचें मुखेलपण दिवच्या, तांची मत उजवाडावच्या, हे सर्वांक ह्या घडये जेजूच्या पवित्र पांयांक समर्पण दिवया. समर्पिता समर्पिता सर्व आमचे समर्पिता 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 सर्व आमचे समर्पिता 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 सर्व आमचे समर्पिता 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 सर्व आमचे समर्पिता. लगडे समर्पण दिवया सर्व पिडेस्त भाव भयणी, घरांनी आसच्या, आस्पत्रेनी आसच्या, जायतीं जाणां आज ऑपरेशन थिएटरांनी आसा, ऑपरेशन जावंचार आसा, जायतीं जाणां वार्डांनी आसा, मारणांतीक पिडेन झुजून आसा, जायत्या जाणांक पिडेक सारकी चिकित्सा मेळना, शुश्रुशा करूंक, सेवा करूंक कोणूच ना, जायतीं मलगडी पिडेस्त अनाथां आश्रमांनी आसा, हर एकल्यान स्वामी उगडास काड्या. मोगाचनो आज आमी हांगासर आयल्या मागो हेरां खातीर आमी मागया, हेरां आमच्या खातीर मागतात. जें कितें केदळा हांव हेरां खातीर मागता, देव आमचें मागणें आयकता आनी आमचेय मागणें देव आयकता. ह्या खातीर कोणा खातीर मागोंक मनीस नांत, तांचे खातीर आमी मागया. वळवळच्या खातीर, सारकें खाण पिवण नातल्या खातीर आमी मागया, तांचो उगडास आमी करया. हो वेळ मागण्याचो वेळ, समर्पीत जिणेचो वेळ, देवाक अर्गासुती दिवचो वेळ, जेजूची कृपा अदीक मापान जोडून घेवचो वेळ. ह्या खातीर मागया आमी उगडास काडया. कोणा खातीर हांव मागोंक हांगासर आयलां, कोणाक म्हज्या मागण्याची गरज आसा, हर एकल्याक जेजूच्या पांयांतळ आमी समर्पण दिवया. मोगाचनो जेजूक स्तुती अर्गां होगळांप आराधन फावो, कित्याक आमी जाणाव जायत्या वाटांनी जेजून आमकां राखलां, जायते फावटी आमी ना फावो जेजूच्या कृपेक. जे केन्ना हांव म्हजें जिवीत जियेता, संवसारीक कुशळायक लब्धता, देवाच्या उतराच्या बळान प्रेरीत जावन जियोवंक हांव सलवलां. पेल्याचो मोग करूंक, पेल्याक बोगसूंक फाटीं सरला, तरी पूण मोगाचनो जेजून आमकां बक्षिला, जेजून आमचो मोग केला, जेजून आमकां येदोळ पर्यंत राखलां, सांबाळलां. केदें वर्तें अजाप आमच्या जिवितांत जेजून केलां. ह्या दिसांनी जायतीं जाणां मरण पावल्यात. सासणीक विशय आमी मागता, पूण आमकां देवान अनेक दीस, अनेक हप्तो, अनेक वर्स फावो केला. ताची स्तुती करूं, आमचें जिवीत परिवर्तन करूं, देवाच्या मोगान जळचें जाल्यार
जीवित जियोंग जेजू नमको अवकाश दिला. देवाचे उतर प्रगट करून जेजूच्या मोगाक साक्ष जावन कुटुंबान समाजीन जियोंक जेजून आमकां अवकाश दिला. हो आमी गळशी मोगाच्या ह्या खातीर ह्या घडये जेजूक आमी अर्घां दिवया, स्तुती करया, होगळाप ताका आमी पाठोवया, आमी सरू भेरोवया. ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವನನಾಥ ನೀನು, ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವನನಾಥ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದೆಯ. ಇರುವವನ ಇರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನ ಇರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗರುತ್ತಾನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗರುತ್ತಾನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗರುತ್ತಾನೆ. ಇರುವವನ ಇರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವನನಾಥ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದೆಯ. ಇರುವವನ ಇರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನ ಇರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟನ್ನು ಒಡೆದು ಆದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಆದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸವ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸವ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸವ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸವ. ಇರುವವನ ಇರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವನನಾಥ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದೆಯ. ಇರುವವನ ಇರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನ ಇರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
मग सुनोवन देवाचे उतर आमी उबे रावन आयकुया. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रान 2 अध्यायांत वळ 5 ते 11 पर्यंत. तुमचे मन क्रिस्तांव जेजूचे मन जावं. सैमान तो देव तरी त्या समान संपणाक तो लोबदोन रावलो ना. बगर मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच खालतो करून मरणा पर्यंत, कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेयी जालो. देखून देवान ताका ती उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली बागवो जय म्हूण ह्या नांवान हर एक धिमी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतर हे देवाचे ओडकार. मुगचनो सान पावलो फिलिपी घरांक बरोवन ही उतरां उद्देशून तो सांगता. मुगचनो थंयसर आमी कशें जियेजय, आमी क्रिस्तांवांनी कातोलिकांनी कशें जियेजय म्हणून सान पावलो तो वळच्या फिलिपिकारांक आनी आतां आमकां उद्देशून सांगता. आनी पयल्या सुवातेर तो म्हणटा की तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जायजय. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जायजय. आनी त्या उपरांत तो म्हणटा जेजू देव जावन आसलो, जेजू मनीस जालो. पूण जेजू मनीस जाता आसतना जेजूचें देवपण आळवून वचोंक ना. पयल्या सुवातेर जेजू देव जावन आसलो म्हणून फिलिपिकारांक संपूर्ण रितीन अर्थ जावच्याक तो तांकां सांगता. मनीस जाल्ल्या कुडले जेजून मनशापण घेतलें, मनशा बरें जियेलो, पूण तो देव जावन आसलो. जो आमच्या पयल्या अवस्वरान पयल्या वाक्यातान आमी आयकता शब्द मनीस जालो म्हणजे ताच्या पयले देवा सोवे आसलो, देव जावन आसलो. जो आमकां स्पश्ट उतरांनी सांगता जेजू देव जावन आसलो. देवा थंय तो आसलो आनी जे कितें देवा थंय आसली सर्व पदवी महिमा जेजू थंय आसली. पूण ताणें कितें केलें, कित्याक जेजू मनीस जालो हे आमी मस्तपोटी समजोवंक शकना. जेजू वा देव कित्याक जेजू जावन ह्या संवसारी तो आयलो. आमच्या परिस्थितीन तो जियेलो आनी ताणें कोणाचें रूप घेतलें. पवित्र पुस्तक सान पावलो म्हणटा एका गुलामाचें रूप ताणें घेतलें. म्हज्या आनी तुका सल्वासांव दिवच्याक आमकां बापा थंय फाटीं व्हरच्याक एक गुलाम तो जालो. कनिश्ट ह्या संवसारांत एक मनीस जावन जियोवचें तें रूप ताणें घेतलें. मुखार ह्या खातीर थंयसर आमी आयकता पयल्या सुवातेर जेजून ताजें सारकें बदलिलें. एका रितीचो रुपांतर जेजू थंय जालें. ती देवाची पदवी महिमा ताणें सांडून संवसाराक तो आयलो. खालतेपणान मनशाचें रूप ताणें घेतलें. आज आमच्या लागीं जेजू विचारता आमी आमच्या जिवितांत परिवर्तन जायजय. आमचे प्रतिरूप देवा सारकें जायजय. जेजूच्या मना सारकें तुमी जायजय. जेजूचो मनोभाव तुमचो मनोभाव जायजय. जेजूचो मनोभाव मोगाचो, बोगसाण्याचो, बिरमोतीचो, दया दाखोवचो, हर एकल्याक समासम नितीन पळोवचो तो मनोभाव. ह्या खातीर जेजून थंय बदलावण घेतली. जेजू ताकाच बदलिता. देव आसलो मनशापणा थंय तो बदलिता. मनशापण कितें म्हूण शिकोवच्याक
आज आमी बदलावण मस्त करता जावं पुरो आमची घरां आमी बदलिता नवीकरण करता नवी बांदता नव्या जाग्याक वेता आमची वस्तू आमी बदलिता आमची वाहनां आमी बदलिता घरां आशिल्ल्यो वस्तू बदलिता आमचे इश्ट आमी बदलिता जायत्यो संगती आमी बदलिता पूण आमकांच आमी बदलूंक मस्त पोटी सकाना हांवें म्हाका बदली जंय म्हणलें चिंतप म्हजे थंय ना नवे 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 रितीच्यो आलोचनो आमकां येतात नवे नवे वस्तू घेजय म्हणून आमकां कळीत जाता ती समजणी म्हजे थंय आसा पूण म्हजें काळीज हांवें बदली जंय कितल्यो रेतीऱ्यो नव्यान हांवें केल्यो कितली मिसां हांवें आयकली देवाचें उतर सदांच हांव वाचता कितें बदलावण म्हज्या काळजांत जाल्या त्या मनशा कडेन आशिल्लो राग 5 वर्सां 6 वर्सां आनीकय तसोच आसा त्या मनशा लागीं हांव उलयना 10-12 वर्सांत हांव आनीकय उलयना थंयसर हांवें बदलावण हाडूंक ना मगचें आयचें देवाचें उतर ती बदलावण हांवें हाडूंक जाय ती बदलावण हाडूंक जाय ह्या खातीर हांवें कितें करी जाय ह्या खातीर मोगाचो उपरांत पवित्र पुस्तक म्हणटा ताणें आपणाकच खाली केलो म्हणटा सांग पावलो जेजून ताकाच ताणें खाली केलो संपूर्ण रितीन खाली केलो आनी मनीस जालो आज हांवें कितें खाली करी जाय माथेवाच्या जिवितांत आमी पळयलें सुंका गड्यार सुंक वसूल करनासलो जायते पयशे आसले आस्त बदीक आसलो गौरव ताका आसलो जेजून आपयलें तो उठलो आनी हर एक संगती सांडले आनी जेजूचो पाटलाव केलो संपूर्ण रितीन माथेवान थंयसर खाली केलें जें कितें ताणें सर्वस्व म्हूण चिंतलें तें ताणें सोडलें कित्याक ताजे लेकार जेजू सर्वस्व जेजू आसा हर एक संगती आसात म्हणून ताका कळीत जालें म्हाकाचो जाक्केव तोय एक पातकी जे केन्ना जेजूक भेटता ताणें म्हळें कितें लुकसाण केलां 4 वांट्यांनी हांव पाटी दितां हांव जेजूची सेवा करता ताकाच ताणें संपूर्ण खाली केलो आज हांवें म्हाका खाली करी जाय कितें खाली करी जाय म्हज्या काळजांत आसचो राग हगे जिद्द मोसोर आबलेसपण हट हें सगळें हांवें सांडूंक जाय मोगाचो तसो जेजू हांगासर आसा म्हजे आनी तुज्या खातीर एक गुलामाचें रूप घेतलेलो जेजू आज हांगासर आसा जर जेजू आपणाचें देवपण थंयसर सोडून मनीस जाला तर हांवें मनशां म्हणून जियेनागी हांवें हर एकल्याचो मोग करूंक न्हय जोगी हांवें हर एकल्याक बगसून जोगी हांवें हर एकल्याक म्हजो भाव भयण म्हणून देवाची भुरगीं म्हणून स्विकार करून जोगी जे कितें वाद विवाद आसा राग आसा झगडें आसा पारीकपण आसा केजी आसात हांवें पाटींक काडूंक नजोगी जेजू ती बदलावण आज म्हजे थंय म्हजे लागीं विचारता हांव तयार आसां एका गिता मुखांतर जेजूची कृपा आमी मागया आमकांच आमी बदलावण करच्याक पान नंबर 44 धाकट्या बुकांत आनी हें गीत गायता आसतना आमी आमच्या मतीक आमी उडा साडया कसलें परिवर्तन आज जेजू म्हजे थावन अपेक्षिता हे पुणशेत सोडून घरायत आसतना जावं म्हज्या कुटुंबांत जावं म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत कितें बदलावण एक 4 संगती आसतना बदलिता म्हजे कितें निचेव आसले येदोळ पर्यंत ते देवा विरोध आसले आलोचना आसल्यो विरोध आसल्यो देवाच्या कुशेक विरोध आसले मोगाक विरोध आसले भक्षणाक विरोध आसले हांव सांगता जेजूच्या कृपेन जेजू लागीं कृपा मागया ह्या गिता मुखांतर परिवर्तन तूं कर सोमिया म्हाका परिवर्तन तूं कर सोमिया परिवर्तन तूं कर सोमिया म्हाका परिवर्तन तूं कर सोमिया परिवर्तन तूं कर सोमिया म्हाका परिवर्तन तूं कर सोमिया
तुझ्या रूपान बदलचो मिया तुझ्या रूपान बदलचो मिया तुझ्या रूपान बदलचो मिया तुझ्या रूपान बदल तुझ्या रूपान बदल तुझ्या रूपान बदलचो मिया तुझ्या रूपान बदल तुझ्या रूपान बदल तुझ्या रूपान बदलचो मिया परिवर्तन तुंग सोमिया म्हाका परिवर्तन तुंग सोमिया परिवर्तन तुंग सोमिया म्हाका परिवर्तन तुंग सोमिया तुझ्या सारके गाळी ती 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 सोमिया तुझ्या सारके गाळी तुझ्या सारके गाळी तुझ्या सारके गाळी ती सोमिया तुझ्या सारके गाळी तुझ्या सारके गाळी तुझ्या सारके गाळी ती सोमिया परिवर्तन तुंग सोमिया म्हाका परिवर्तन तुंग सोमिया परिवर्तन तुंग सोमिया म्हाका परिवर्तन तुंग सोमिया दर्शनात आमी दिंबीर पडया कोणाक दिंबी घालूंक जाता दिंबीर पडचें ना जाल्यार बसचेत वा उबा राववेत ह्या घडये आमी संपूर्ण रितीन जेजूच्या आशिर्वादांनी भरतल्या विशेष पवित्रत्म्याची सकत ह्या घडये आमी मागतल्या ह्या खातीर आमच्या काळजाचेर आमी हात दवरया आमकां जेजूक भेटोवन दिवया आमची सर्व मागणी तेसावा सर्व संकश्ट सर्व पिडा शिडा हें सकड ह्या घडये जेजूक आमी समर्पण दिवया कशें सांत पावलो पिलिपिकारां बरोवन म्हणटा सोम्यान देव आसलो तो मनीस जालो ताणें बदलावण केली खालतेपण ताणें दाखयलें विधेय तो जालो ताणें खाली केलें आमी खाली करच्याक कितें देवा विरोध आसा हांवें बापाक वडिलांक विधेय जावच्याक म्हजें थंय परिवर्तन जावच्याक ह्या घडये जेजू लागीं आमी मागया हें गीत आमी गायता आसतना पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागता ह्या घडयेर मौनपणी तुमी गीत गावचें काळजांत कृपा मागची अग्निया नाळावागे अभिषेक माडावन्नी पावनात्मारे ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ
तुझ्यात तुवें खैरान आमकां भरली आमकां हर एक तुझ्या पवित्रतेच्या धेण्यानी आनी फळांनी तुवें निखळलय मंगळा जेजू तुवें म्हळें हांव तुमकां नाका बरी सगळी वचना बदान एका बरी तुमकां हांव तुमकां दिता पवित्र आत्म्याक आणि अपोस्तल तुवें तुजो स्वास सोडलो ह्या पवित्र आत्म्याक सांची पातकां तुमी बक्षिता तेणी बक्षदली सांची बक्षिता बक्षसिनांद वरती सकत तुवें अपोस्तलांक दिली आनी जो कोण ह्या पवित्र आत्म्याचेर पातयांनी दवरता जो कोण म्हाका सत म्हणटा कोण एकलो पवित्र आत्म्याक स्वीकार करतलो पवित्र आत्मा तांचेर रावतलो आनी पवित्र आत्मा आशीर्वाद तुमकां दितलो मग चलो ह्या घडी आमी मागया पवित्र आत्म्याची सकत आमचे देह आसची ती जिवीत आमच्या आमी हर एक जेजूचेर पातयांनी भावार्थ दवरून जियोवची उर्शा आमचे कुटुंब आमच्या कुटुंबाच्या हर एका साद्यांक वो पवित्र आत्मा आमकां धैर्य दिवनी आमचे काळीज उजवाडून आमचे मतीक उजवाड दिवनी जे कितें खोटेपण आसा वायट आसा कितें आमचे देह खोटे आलोचना आसा राग हगे मसोर चित्त परिकोट सगळे जेजू पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमचे तर बदलून आनी आमकां नवी उर्जा करून जेजूच्या मोगान भरलेली वचनाच्या स्पिरितान भरलेली उजवाडाची भुरगीं देवाच्या उतरान जियोवची देवाच्या उजवाडान जियोवची भुरगीं जेजून हे पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवोनी आमची अस्खलताय आमची पिडा शिडा तूं आमकां गुण आमचे देहाचे नासमाधान समाधान जावं आमचे देहाचे सर्व राग मसोर चित्त हदे एकामेकाचे परिपणाचे चिंतना तूं आमचे तो पयस कर आमचे सर्व आमकां सुटकादी सर्वांनी पवित्र आत्म्या तूं देवानी हे पवित्र आत्म्या come Holy Spirit come and renew us come and touch and heal us Jesus send your Holy Spirit upon and touch and heal us मंगळा जेजू तुमचो मोठा आमी जाणा आमची हर एक पातकां तूं बक्षी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमची अस्खलताय तूं पयस कर विशेष तुझ्या कृपेन आमी जियेशें कर आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक आमी गौरव दिवचें कर कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर जियोवच्या बरी कर आमच्या कुटुंबाच्या सर्व व्यक्तीक सांपळो वायट सवयेंक लपलले अमाल पियोणांक लपलले तांकां हर एकाक तूं सुटका कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर जियोवंक तांकां फोव कर आमच्या भुरग्यां मुळा जेजू पवित्र तुज्या शक्तीन तांकां कर कित्याक हो तांकां आनी बरें शिकोवंक बरो फुडार बरें जिवीत अवर्ताचें जिवीत कुटुंबाच्या मागण्यांत एक जावचें आसलें कुटुंबाच्या वडिलांक गौरव दिवचें आसलें मौल्या क्रिस्ती मौल्यांनी जियोवची भुरगीं आमची जावं दी मंगळा जेजू आमच्या भुरग्यां बळांचेर पिडेस्त भुरग्यां बळांचेर इस्कलावेच्या भुरग्यां बळांचेर तुजें आशीर्वाद घाल सो आमच्या युवा जाणांचेर युवा तुजें आशीर्वाद बरो फुडार तांकां बरें शिकोवप गुणा शेगुणाचें जिवीत सारकी वाट बरो फुडार बरी सैरी तांकां फोव कर मंगळा जेजू पवित्र आत्म्याक गाडच भयणीचें माया मोगान जियो कुटुंबाचेर आसचे सर्व अनवरां अवगणांत ते निवार चांक तूं हे पवित्र आत्म्या देवो त्या काजोरी जोड्याचेर कोणा भुरगीं बळानांत भुरगे बळाच्या देण्याक ती आशेता तांचेर तूं देवोनी आनी तांकां तूं मोगाचें फळ जा भुरग्या बळांक माव कर मंगळा जेजू तुज्या पवित्र आत्म्या आनी आमचेर वसती कर आमचें जिवीत नवें कर परिवर्तन कर आमचे काळीज तुज्या मोगान भरलेले काळीज उदार मोगाची दया दाखोवची ठाकुरतीन भरलेली हेरांक मोग करची व्यक्ती आमकां तूं कर ह्या मुखार तुका साक्ष दिवचें हालेलुया 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 come Holy Spirit come and touch heal us ये जेजू आमचे या पवित्र आत्म्याक आमचे परिवर्तन कर आमकां संतोष दी समाधान दी आता बाय गोड भलायकी दी सर्वांची मागणी तूं आयक सर्वांची केसांवा तूं फावीत कर ह्या मुखार जे कितें तांकां गरज आसा हर एकल्याची गांठीची दूख हाडांची दूख पांयाची दूख काळुसाची पिडा कॅन्सर पिडा हर एक रितीची पिडा मंगळा जेजू आपूण आनी खून कर म्हण तुज्या लागीं परत माग come Holy Spirit touch us heal us bless us anoint us Holy Spirit come help us
bless us. मोगला जेसू आमचे तुझे आशीर्वाद घाल आणि जेजूचे आशीर्वाद घेऊन जा आमकां सगळ्यांक ती करया आणि हे देवडा सक्रामेंताचें गीत आमी गावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भोव अपूर्वसो मोठो वांजेल आज आसा. जेजूचे आवय ताचे भाव जेजूक पळोवंक येतात. कित्या खातीर येतात म्हणून ते मागीर हांव शर्मावा वेळार सांगतलो. आनी ताणें हात दाखयले शिसांक करशीन आनी म्हळें, हे म्हजे भाव, म्हजे भयणी आनी म्हजी आवय. आमी आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक कितलें महत्व दिजय म्हणून आयची सुवार्ता आमकां सांगता. ताच्या की चड आमी देवाच्या उतराक आनी ताच्या कुशेक महत्व दिजय म्हणून विवर्सिता. तर खंडीत जावन शर्मा बरो करून आयकून आज घरा वचून आवय बापायक मान दिवचो, कायदो पाळचो, बाबा भयणीक गौरवान देखचें, भुरग्या बाळांक मोगान पळोवचें. तो निर्धार कर, नंगातावन वेचें.
आदारलेल्या सर चुकी आनी पातकांचो आतां आमी उडास काडया. हेरांक गौरव दिनासतना जियेल्ल्या खातीर आवय बापायक नेगारल्ल्या खातीर आतां पश्चाताप पावया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत मुखे वसुदान सामका मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भवार्थ्यांचो उसवाड आनी आत्म्यांचो गवळे तुज्या शेळयांक उतरान चरोवंक आनी देखीन चलोवंक तुवें भगेवंत जुवांव पॉल दुसऱ्याक पवे सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो भवार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतले वचप. तुजी बेतकाटी घेवन तुजे परजेक सोरोवाक ओर तुज्या दायजाचो हिंडो. पिकाळ भुंयचे मदेगत रानांत तो एकसुरो रावता. जशें पुर्विल्ल्या काळार तो सोरोवाक वेतालो तशें आतां भाशणांत आनी गिलेयादांत सोरोवाक वचूंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सोरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्ली ती विस्मितां आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजांत वांसून उरिल्ल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी तांची पातकां तूं बोगशिताय. तूं सदांकाळ राग धरिनाय. बगार काकूळ दाखोवच्यान संतोसायताय. देखून परतून आमची काकूळट कर. आमचे गुन्यांव पांयां तळाव मस्ती. सगळीं आमची पातकां दर्याच्या गुंडायेंत उडय. पुर्वीं आमच्या पुर्वजांक सोपूत दिल्लोय ताचे प्रमाणें जाकोबाक तुजें विश्वासीपण आनी अब्राहमाक तुजी काकूळट दाखय. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार.
बोल म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. लोकांच्या जम्या लागीं आनीकी जेजू उलोवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावली आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हूण भायर रावली. तवळ कोण एकल्यान ताका वचोन सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तांकां तुजे लागीं उलय जाय खंय. पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण. आनी आपल्या सिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतर. तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजून सिसां कुशीन हात दाखोवन सांगलेलीं उतरां. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी आवय. हात दाखोवन सांगलें. देवान आमकां समेस्तांक हात दिल्यात. कोणी एका हाताचे आसल्यार हात वयर घाला, कोणी नात. हात नातल्यांनी हात वयर घालचे नाकात, हात वयर करूंक जायनात. दोन हात आमकां देवान दिल्यात. त्या देखून आमी ताका अर्गां दी जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक दोन हात दिल्यात. हाताचें काम कितें? हात दिला देवान आमकां आशिर्वाद दिवंक. हात दिला आमकां देवान पटलून धरूंक. हात दिला आमकां देवान काम करूंक. हात दिला आमकां देवान पोटाक खावंक. हात दिला आमकां देवान हेरांक वाट दाखोवंक. हात दिला बोट जोखूंक. हात दिला पोशेवंक. हात दिला आराम धरूंक. हात दिला वस्तू विंचूंक. हात दिला बरोवंक, बरयलेलें उज्जून काडूंक. सबार संगती आमी हातान तावन करता. देवान आमकां हात दिल्ल्या खातीर आमी ताका अर्गां दिता. थोडे चिमटे काडटात. हात दिला चिमटे काडूंक. हात दिला थापडां मारूंक. नानान त्या कारणाक आमी हात उपयोग करता. जेजून ताचे हात कशे उपयोग केले म्हणून पळया. ताणें ताचे हात उपयोग केले आशिर्वाद दिवन. भुरग्यांक आरावन धरून पटलून धरलें. ताच्या हातांनी सुताराचें काम ताणें केलें. ताच्या हातांनी बळादीक लारां ताणें थंड केलीं. ताच्या हातांनी ताणें जायराच्या दुवेक हात धरून तिका जिवंत केलें. पेद्रूच्या घरा गेल्ल्या वेळार सासूमायक हातान आपण तिचो ताप रावयलो. कुड्ड्या बार्तिमेवाचे
कुड्ड्या बर्तेमेवाच्या दोळ्यांक ताणें आपडलें आपल्या हातांनी आनी ताका दिश्ट दिली. अशें जेजून चिमटे काडिल्ले खंय हांवें सुवार्थेंत पळोवंक वाचूंक ना आनी कोणें सांगिल्लें दोळ आयकोंक ना. थापडां मारिल्लीं कळीत नात. त्या देखून जेजून ताचो हात भोव अपुर्बाच्या कामाक उपयोग केले. त्या देखून आमकां मेळचें लिसांव आमचे हात आमकां पातकाक कारण जाता जाल्यार कातन काडा आनी उडया म्हण सांगलां. एका हातान सर्गेच्या राजाक वेचोच बरो. दोनी हात आसून कितें प्रयोजन? यमकोंडाक वेच्या बदलाक सर्गेच्या राजाक वसा. हाता निमती बरीं कामां करा. आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता जेजून ताच्या सिसांत येवशी हात दाखोवन म्हळें. ती उतरां तुमी येदोळूच आयकलीं. आमी आज विंचलोलो वांजेल माथ्यावा प्रमाणे. जरी तरी मार्काच्या वांजेलाक तुमी वेशात जाल्यार तुमकां हांगासर कशें कितें घडलें गे म्हणून तुमकां स्पश्ट समजता. मार्काच्या सुवार्थेच्या आदाराचेर तुमकां सांगचें जाल्यार जेजू हळ्ळ्यांनी शिकोवन अजापां करन बरेपण करन वेता आसतना लोकांचो जमो चड आनी चड जालो. ताच्या फाटल्यान येवन उरडताले, ताका आपडूंक आशेताले, ताची उतरां आयकूंक पोटाची भूक सोड जाल्यार येताले. हें जुदेवांक पळोवंक जालें ना. तांकां राग आयलो. तांकां आतां इम्पॉर्टन्स कांय ना. तांच्या तट्ट्यांत कांय पडना. पुरा ताच्या फाटल्यान गेले. केदोळ पर्यंत दुबळो लोक तुज्या सांगाता आसा, त्या दळां सक्कडी आसा. इलेक्शना वेळारय तांच आनी पॉलिटिशियनूय तशेंच. कित्याक म्हळ्यार दुबळो लोक मस्त आसा, देखून वोट मस्त मेळटा. देखून एक इलेक्शन येतना एक ल्हानशें काम केल्यार पुरो. आनी उरिल्लीं कामां येवच्या इलेक्शनाक म्हणटलो एक बिदर. म्हाका हांव बालकी आसुल्लो बिदर म्हळ्यार बिदर डिस्ट्रिक्टान. ह्या वर्साक एक बोरवेल मारून दिता. एक बोरवेल घरां पुरा लागीं आसात आनी 100% वोट त्या वर्सा ताकाच मेळटा, तागोता. दुसऱ्या वर्सा एक इलेक्ट्रीक लायन ओडटा आनी खाली तांतू अशी 2 वायरां, एक न्यूट्रल आनी एक पॉझिटिव्ह. लोकांनी कोक्की घाल घराक करंट वरी जाय. त्या वर्साय ताकाच वोट ताकाच. आनी एका वर्सा आनी एक कालें एकच 5 वर्सांक एक काम करतात आनी वोट आपणायतात. ह्या प्रमाणेच हांगासर आसलेले जुदेव तांकां आतां कांय इम्पॉर्टन्स ना. लोक हरीन येता. आतां आमचें तट्टें बरें ना, तट्टेया मनी सिगू दिल्ला. तशें म्हणटा आसतना कशें म्हणी कर नाका रावय जाय. कशें म्हणी कर नाका रावय जाय. तो फिरकी जाला. ताची तकली फिरवल्या. तो देंवसार धांवडायता न्ही. देंवसार धांवडायता देंवसाराच्या बळान, बेलझेबुलाच्या बळान तो धांवडायता, देवाच्या बळान न्हय. अशें ताच्या विशयंत खंडाबट्टे अपप्रचार जावंक सुरू जालो. अपप्रचार खंय पर्यंत गेलो. जेजूच्या आवयक आनी जेजूच्या भावांक, भाव म्हळ्यार काशा भाव न्हय, ते पुरा कुटुंबाचे बरा भाव म्हणचें आसलें, तांकांय खबर मेळ्ळी. सक्कडी म्हणटात हाका खाल एकल्या सण सोडला, मार्गार भोंवता, लोकां वटू घुंवता, देव निंदा उचारता. ताच्या भावा आनी भयणी आनी कोणी नात गे ताची आवय ना गे. अशें उलोवंक सुरू करलें. कोणें जुदेवांनी मात्र साद्या लोकांक न्हय. हें तांच्या कानांत पडलें आनी जेजूक आपोवन व्हरोंक म्हणून ती आज आयल्यांत. आनी तें दृश्य आयच्या सुवार्थेंत आमकां दिसता. ताका आपोवन व्हरचें, खंय व्हरचें? वखदाक व्हरचें. वय न्हय. सक्कडी म्हणटात हुशार ना तो, तकली फिरवल्या. देखून वखदाक व्हरचें म्हणून, आनी वखदाक व्हरचें जाल्यार ताच्या कडेन मेळचें न्हय पयलें. देखून थंयसर येवन रावल्यात. आनी कोणेंगे सांगलें तुजी आवय आनी भाव आयल्यांत, भायर रावल्यांत,
तांकां तुजे लागीं उलय जाय खंय. ताका जाप कितें जेजूची? कोण म्हजे भाव, कोण म्हजी आवय? आतां सांगतात गे तकली पिरवल्या म्हण. अरे रे, ह्या मनशाक आवय कोण गोत्तू ना, भाव कोण गोत्तू ना. आत्तां आमी सांगलें न्ही, ताची तकली पिरवल्या म्हणली. कोण म्हजे भाव, कोण म्हजी आवय अशें म्हणत जाल्यार वो सारकें जालें म्हणलें थोडें. आनी ताच्या उपरांत ताणें थंयसर आसल्या ताच्या सिसांक हात दाखोवन म्हळें, हांगासर आसा म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाचे कुशी करता तो म्हजो भाव आनी ती म्हजी भयण आनी ती म्हजी आवय. बापाची कुशी करता. बापाची कुशी करची म्हळ्यार कालें. जेजू ह्या संवसारी आयलो देवा बापाची कुशी करच्या खातीर. आनी देवा बापान आपल्या एकल्याच सुपुताक ह्या संवसारांत धाडलो. ताणें देवाची कुशी कशी केली? 3 रितींनी केली. पयल्यान पयलें ताणें ताच्या मागण्याच्या जिविता मुखांतर देवाची कुशी केली, देवा लागीं संबंद दवरलो. दुसरें, ताणें भलायकेच्या क्षेत्रांत लोकांक गूण करच्या द्वारे आनी मेल्ल्यांक जिवंत करच्या द्वारे बापाची कुशी केली. आनी तिसरें, ताची उंचली शिकवण, ह्या शिकवणे द्वारे ताणें देवाची कुशी केली. आतां पयलें पळया, मागण्या द्वारे कशी देवाची कुशी केली. जेजू हरी एक अजाप करच्या पयलें मागतलो. जेचे मनी मोल्यान ताणें मागलेलें आमी जाणाव. कश्टांचे दीस मुखार आसात देखून ताणें आपणाक गटाय मेळच्या खातीर मागलें, शिसांक गटाय मेळच्या खातीर मागलें. सांजू हांव बाप्तिस्तान ताका बाप्तिस्म दिल्ल्या उपरांत 40 दीस आनी 40 राती ताणें मागण्यांत, वरेसवांत आनी ध्यानांत करशिल्लें. तुका आनी म्हाका मागणें करूंक सुलाभ जावच्या खातीर आमच्या बापा म्हणलें सादें मागणें, बुवार्ता बरीत मागणें ताणें दिलें. आनी हें आमी सद्दां करी जाय म्हणून ताणें खुशी पेली. ताचें जिवीत मागण्याचें जिवीत जावन आसलें. त्या देखून देवाची कुशी करची म्हळ्यार एक विशय, देवा लागीं संबंद दवरचो आनी संबंद दवरचो मागण्या द्वारे. हें आमी करी जाय म्हणून ताची आशा. दुसरो विशय, ताणें भलायके क्षेत्रांत वावर केलो, भोंवडी मारली, मिसांव केलें, हांगा गेलो थंय गेलो, सगळ्यांनी गेलो. कुरड्यांक ताणें दिश्ट दिली, मोन्यांक ताणें उलयशें केलें, केप्यांक ताणें आयकशें केलें, आर्यघराक उठोवन चलशें केलें. देवसारांक, विविध रितीच्या देवसारांक ताणें धांवडायलें आनी विविध रितीच्या पिडेस्तांक सगळ्यांक ताणें बरें केलें. रक्तस्रावाचे स्त्रियेक तिच्या बवाडता खातीर बरें केलें. सबारांक ताणें गूण केलें. अशें भलायके क्षेत्रांत ताणें देवाची कुशी केली. आनी आमकांय भलायकी आसलेल्यांक आनी नासलेल्यांक मेळचो संदेश तोच. भलायकी नासलेल्यांक भलायकी मेळच्या खातीर एक मागचें. दुसरें, तांकां वचोन पळोवचें, तांचे लागीं उलोवचें, तांचे कश्ट इल्ले हळू जावंक आमी इल्लेशें प्रयत्न करचें. आमकां अजापां करूं जायना जाल्यार आमी वचोन मेळ्ळेल्या कुडले थंय एक अजाप जाता. पिडेस्त आसली उठोन बसता, हा म्हजी नात आयली पळोवंक म्हाका, म्हजी भावच पळोवंक आयली, बापले पळोवंक आयलो, येदोळपर्यंत येनातलो पळोवंक आयलो, माम आयलो, आहा हा. आतां भलायकी नासलेल्या की भलायकी सारकी जाता. त्या देखून एका रितीन आमी अजाप करूंक शकता. तिसरो विशय, ताची उंचली शिकवण पळया.
तुज्या उजव्या पाल्याक मारल्यार दावोय दाखय. कोणें सांगलां? कोणें सांगूं ना. उजव्याक मारले न्ही, एक मारलो न्ही, 2 दी, छटक्क करून दी. त्या दाळा तो बूट शिकता, ना जाल्यार जायना. एकाक 2 दिचे. हमुराबी शासना. दोळो काडलो तुजो, ताचो दोळो काड. हात कातरलो तुजो, ताचो हात कातर. असल्या काळार जेजूची शिकवण तद्विरुद्ध दुसऱ्याच रितीची. परत शेलो काडून व्हरतल्याक दोगलोय दी. शेलो काडल्यार ती एक मार सोडचें आमी. दोगलोय काडून दिवंक कोण तयार आहा? कोणी तयार आहात गे? हात वयर घाला पळय कोणी हात. आहले काडटा म्हणटना राग येता आनी पुरा बेंडूनच वर म्हणून जायना. तशें करूं जायना न्ही. केळंबे कातरल्या कडल्यात राग येता. माडयो ते हें पुरा कातरून वर म्हणटा गे आमी म्हणना. पूण जेजूची शिकवण त्या प्रमाणे, अर्थ त्या प्रमाणे. म्हळ्यार व्हरतल्याक आडाय नाका, व्हरोन दी. 1 मैल चलोवंक करतल्या सांगी 2 मैलां चल. 1 मैल चलतनाच आतांचो लोक पयले चलताले आतां चलोवंक जायना. ताचे सांगता 2 मैलां चल म्हणटा. खली शिकवण पळया. असली अपूर्वची शिकवण जेजून दिल्ली. त्या देखून ह्या 3 विशय आमी केल्यार आमी देवाची कुशी करता. कोण देवाची कुशी करता? तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी ती म्हजी आवय. असलें जिवन जियेतले ते जेजूचे संबंधी जातात. त्या देखून रक्त संबंध आनी कृपे संबंध ह्या आत्मीक संबंध 2 विशय. रक्त संबंध एका आवय बापायची पुरा भुरगीं रक्त संबंधाची आनी आमी आस्त पुरा वांटे करून दिता तांकांच. तो आमचो न्ही, तो पूत न्ही, ती धूव न्ही, पुरा तांकांच. कृपे संबंधाच्या कोणाकी कायम दिता हांव गे. हा बरें करता तो, फर्स्ट क्लास करता, आसूं दी. देव तुका इल्ली भलायकी दिवं दी. ताच्या खातीर काली मागता हांव, मात्र उरलें दिना आमी कांय. दिवचें पुरा आमच्या पुतांक धुवांक आनी पुरा. ती कितेंय आसूं, पूण स्वामी सांगता रक्ता संबंधाच्या की वर्तो संबंध, आत्मीक संबंध आनी कृपे संबंध. हो वांजेल म्हाका कितें सांगता निमाणो विशय. वांजेल आयकलो, बारी बरो आसलो, विवरण कसलो वाद्रेपान स्पश्ट सांगलें. म्हाका घरा व्हरोंक घालें हांगा हांव. थोडीं कांय वर्णां येतात. आडिल्ले इल्ले पयशे बसाक घालून करसून हंचो येतात. त्या देखून घरा व्हरोंक एक विशय दवरला. म्हजो हात आज तावन हांवें बऱ्या कामाक उपयोगसी जाय. बेसांव दिवंक, आशिर्वाद दिवंक, मोगान पटलून धरूंक, बरें बरें बरोवंक आनी बरीं कामां करूंक म्हजो हात हांव उपयोगसिता म्हणलो एक निर्धार घेवन आमी घरा वचूंक जाय. आनी दुसरें जावन आसा आमची समजणी रक्त संबंधाच्या की आत्मीक संबंध या कृपेचो संबंध व्हरतो म्हणून समजणी आमी घेजय. देवाची कुशी करता तो जेजूचो भाव भयण वा आवयचें स्थान घेता. म्हाका एक तें स्थान मेळचें. जेजूचो भाव जावचें स्थान मेळच जाय. भयण जावचें जागो एक आशा आसा म्हाका जेजूची भयण जावंक. जेजूची आवय जावंक एक प्रायवंतांक आशा आसा. तें स्थान म्हाका मेळत जाय जाल्यार हांवें देवाची कुशी करी जाय. आनी आसता हांव देवाची कुशी करता म्हणलो निर्धार हांवें घेवन हांगा तावन जेवण जाल्ल्या उपरांत घरा वचत जाय. थोडीं पयलेंच वेतात, पूण जाल्यार तांकांय थोड्यांक म्हळ्यार जेवण खाण घेवंक थोडीं जायना. 16 जाणां खाण घेतात. जेवण खाण घेवन तो निर्धार खाण घेवन घरा वचो आनी तो पाळूंक प्रयत्न करचें. आमेन.
भावा भयणीनो आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रच्या देवा सर्वस्व देव म्हणून घेऊ. सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भगवंताच्या उगडासाक वो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियेवन सासणाचे सरवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पॉल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक बेच्या दी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
But the so good forgot to young. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अकी प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पुबी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवोन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पुरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मोरया देवाचे माये संगाती सांजुजे तिचो पोती भगेन दमदूता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुमयान जेजू क्रिस्तान आपल्या अपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगाता म्हणया. आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र दिसा, तुझे राज येवं, तुझे देशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काळयें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशा नत्र एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तरंदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांच काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. शिसां देवशीन हात दाखोवन जो कोण म्हज्या बापाची कुशी करता तो म्हजो भाव, ती म्हजी आवय आनी ती म्हजी भयण म्हणून सांगलेलो जेजू क्रिस्त. देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितरले बाब म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. Urbolia kaळजात
सोम्या तुका काळजान तुये उन्मादा सोम्या लेण्यानी भरतल्या स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान राव तूं मुज्या भोवमोगाळ बापा सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उगडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो. ह्या कलत्या उंड्या आनी उदका वयनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरकार कुणानी न्हय पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळ्ळो अशें कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. मिसाचें बलिदान संपलें. सुवार्ता जिवोवंक हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. Tuja Devi Wandema Wandema
सगळ्यांच्या बापा बगेन जो आमकां दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र उकारिस्ताचो मोग केल्ल्या परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेकाक बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां आमी आमच्या पात्रोन सांजो आमकां दुसऱ्या मुखांत्र जेजून देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या सर्व बरेपणाक देवाक अर्घां आनी उपकार बावुड्या एकल्याच्या घराचें काम बऱ्या रितीन संपयल्यांक देवाक अर्घां दितात बरें काम बरो सांबाळ फावो केल्ल्या देवाक अर्घां दितात एकल्याची वर्टिगो पिडा हांगासर मागून गूण केल्ल्याक अर्घां दितात 2 वर्सां जावन कामाच्या सदनीर आशिल्ल्या व्यक्तीक दुबईन बरें काम फावो केल्ल्याक देवाक अर्घां दितात एकल्याचो ताप संपूर्ण रितीन गूण केल्ल्याक एग्जामांत बरे अंक घेवन पास जाल्ल्याक अर्घां दितात हांगा मागून 5 वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें फावो केल्ल्या एक जोडें देवाक अर्घां दिता स्त्रियेचो पांय गूण केल्ल्याक देवाक अर्घां दिता आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबांत शेत सांबारा जायतें बरेंपण देवान आमच्या पात्रोन सांता मुखांत्र केला हर एकल्या देवाक आमी अर्घां दिवया आनी ताचो उपकार बावुड्या प्रार्थुया भोव काकूळदारा बापा बगी वंजो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्घां दिता तुजी दैवी काकूळट आमी वर्णिता ताच्या मरिफांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता ताचे परी बागीवनपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं संजू आमकां दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या विनंती कर हे आमकां दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान व्हरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सत्यान भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान व्हरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळाराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमोग कर तुजी बगीवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्या जेजूतय आमचे दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन ह्या हांगासर आमची सर्व तेसावां मागणी जो आमकां दुसऱ्या आमच्या पात्रोन संता मुखांत्र बापाक भेटोवन दिवया आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर कुटुंबाच्या गरजां खातीर आनी इतर सर्व गरजां खातीर आतां आमी मागया 5 जाणां जोडी भुरग्याच्या देण्या खातीर मागतात एकल्याचो जागो बऱ्या मला विकून वेचाक आनी नवें घर फावो जावच्याक एका 17 वर्सांच्या भुरग्यान सारक्या वाटेन चलच्याक आनी वायट सालीच्या इश्टान तावन मेकळें जावच्या मागतात 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक एका स्त्रियेक बरी भलायकी फावो जावच्याक घरान समाधान मेळच्याक एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळच्याक एकल्याक दिल्ले पयशे उडासान ताणें फाटीं दिवच्याक USA वेचाक इंटरव्यू बऱ्यान जावच्याक पांयाच्या गांठीची दुगूण जावच्याक UKन बरें काम मेळच्याक दुबईन 8 म्हयने काम केल्ल्या व्यक्तीक धनयन ताचो सांबाळ बेगीन फाटीं दिवच्याक दुबईंत काम करच्या व्यक्तीक बरी भलायकी मेळच्या एका दादल्याक हर्नियाची पिडा
संपूर्ण रितीन गूण जावच्या एकल्याक दिल्ले 3.5 लाख पयशे बेगीनच उडास करून ताणें पाटी दिवच्या एका स्त्रियेक पडोवन पेंगडाक जाल्लो घाई गूण जावच्या 17 वर्सांच्या चलयेक ताची पिड्स पिडा गूण जावच्या एकल्या बरी न्हीद पडच्या दोगा भुरग्यांनी हट आनी रडणे रावोवच्या एकल्या विजा बेगीनच फाव जावच्या एका स्त्रियेन परगांवान वावर करच्या पेंगडाची दूख गूण करच्या एका कुटुंबा एकल्यान दिवंक आसचे 20 लाख बेगीनच पाटी दिवच्या नाकांत आयिल्लें फळ ऑपरेशन नासतना गूण जावच्या तेगांक बरी सैरीक मेळच्या गोव बायलां मदें समाधान आनी राज्य जावच्या गोव बायलेक बरें खांब मेळच्या काठारान विजा मेळच्या आनी तांणी माया मोगान जियोवच्या कुटुंबाच्यांक बरी भलायकी आनी आवय बापूयची पिडां गूण करच्या एका प्रायस्त व्यक्तीक बरी भलायकी मेळच्या एका प्रायस्त स्त्रियेचो ताप गूण करच्या एक दोगांचो गरज जागो बेगीनच विकून वेचाक एका चेरक्याक फावो ते जिणये संगातीन मेळच्याक नवें घर बांदचें येवजण कसलेच अडखळी नासतना बऱ्यान बेगीनच पोंता पावच्याक मॅक्सिकोन आदल्या हप्त्यान 2 जण याजकांक सोरांनी दिश्टी मारले तांकां सासणीक विशेव मेळच्याक तेगा जाणांक तांच्या गांठेची दुखी आर्थरायटीस पिडां गूण करच्याक आमची सर्व त्या सवा गरजो त्याच जेजूचेर पातयेनी बरवस दवरून बेठोवन दिवया आमी सर्व भेरावया तूं आमकां पाव एवकारिस्ताचो आमकां कोरोमोक शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शिकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व सांतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणूंक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नाम पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बदोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटान ते आमकां निवार नमान मोरये कृपेन भरलेले समितीची संगता आश्रयां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ दिवचें जेजू देवाची मरिये देवाची माय मोकळ्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक दिसात आनी सदां सर्वता आमेन सुमयाचे नवी आमचो आधार आनी रसला सर्गांनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टान दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुज्या परचेन बगूंक आनी बवार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो बवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां आपलो सदां आपलो आशिर्वाद दे भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा ताचे देखीन संदीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगोवंक तुमी पावो
आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदां काल तुमचेर देवो. आतां जेवण दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वणटल्या. उपकार मागता रेक्टर बापा लागीं मुखार येवन ह्यो वाती दिवच्याक. आयचें जेवण आमकां दान जावन दिलां जास्ती दिकून आनी कुटुंब सान पावल वाडो. मुर्दोम दिवन आधार दिला स्टॅनविल डिसोजा फेरार, सोहन डिसोजा नित्याधार वाडो, एलरॉय मेनेजर्स सेक्रेड हार्ट वाडो, रोनाल्ड रोड्रिगस वालेन्शिया, सुदीप आनी प्रिमा पिंटो सुरातकाल, रेचल फेर्नांडीस सान पावल वाडो, ऑल्विन डिसोजा पेर्मोदे, इयान लूक मेंडोन्सा कटील, अपुलिन लोबो मडिकेरी, सिल्विया मॅगदिलिन थावरो सांतोमास वाडो, जॉयस क्रास्ता उद्यावर, डेलिशा फेर्नांडीस वीरनगर, नेस्टन कर्नेलियो नित्याधार वाडो, लिल्ली मिस्कीत पेर्मोदे. तशेंच जेवणाक दान दिलां रिशल आनी रिनल फेर्नांडीस सान पावल वाडो 2000. दान दिल्ल्या मुर्दोम दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सांज जुवोन पावल दुसऱ्याची आशिर्वादान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मुखाचो व्हडा संख्यान नोवेनाक आराधनाक मिसाक आयल्यात. तुमकां सोमेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांसर्मान वालो तरणाट्याक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांसर्मान वालो श्रेष्ठ कोणे पोवे सवेचो क्रिस्तांदार उगडो गोलो दिल्लो येवकारिस्तांचो मोक्षी कयलो Sorcia Taranto, Deivica
बरे आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवन सांजो आम पावल दुसऱ्या भाग्यवन कसाचे खुरवे वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे